II Samuel chapter 18. अबसलामाच्या पोंगडाक हार. दाविदान आपणा सांगाता आसलेल्या मनशांक मेजले आनी तांकां ओजार आनी शेमोरांच्या जोम्यांनी वांटले. दर एका जोम्यांत फुडारी नेमले. उपरांत जोआब आनी ताचो भाव अभिशय तसो गात हांगाचो इटाय तांच्या फुडारीपणा खाला 3 पंगड केले. आनी राजान लोकांक म्हणलें, हांव झेरूल तुमचे बरोबर येतलों. लोकान जबाब दिलो, तूं शारा भायर वेचो न्हय, कित्याक आमी पळून गेल्यार वो आमचे मदले अर्दे मेल्यार ते आमची पर्वा करचे नात. पूण तूं आमकां तसो तांकां 10,000 मनशां वयर व्हरतो. म्हणटूच तुवें शारांत रावून आदार दिल्यार अदीक बरें. राजान जबाब दिलो, तूं आमकां कितें बरें दिसता तें हांव करतलों. तुमकां कितें बरें दिसता तें हांव करतलों. तेन्ना तो दारवंट्याच्या एका अर्दान उबो रावलो आनी सगलो लोक शेमोरांच्या आनी ओजारांच्या जोम्यांनी भायर सरलो. आनी राजान जोआबाक, अभिशयाक आनी इतायाक हुकूम दिवन म्हणलें, म्हजे पासत अबसलामा थंय दोयेन वाग. आपल्या मुखेल्यांक अबसलामा विशीं राजान दिल्लो हुकूम सगल्या लोकांनी आयकलो. म्हणटूच लोक इस्रायला आड झुजा मोलार गेलो. झूज एफ्रायमाच्या रानांत जालें आनी दाविदाच्या सेवकां मुखार इस्रायली लोक मरून पडलो. आनी त्या दिसा सुमार 20,000 मरून गेले. झूज आख्ख्या देशांत शिंपडलें. त्या दिसा तलवारीवन रानान अदीक मनशांक गिरासले. अबसलामाचें मरण. त्या दिसांनी अबसलाम चिंतूंक नासलेले घडणे वरवीं दाविदाच्या मनशांच्या हातांत पडलो. एका कोचोराचेर बसून अबसलाम वेतालो तेन्ना तो कोचोर एका व्हड रुखाच्या खांद्यांनी रिगलो आनी अबसलामाची तकली त्या रुखाक शिरकोली आनी तो सर्गा आनी संवसारा मदें उमखळटालो. इतल्यान तो बसलो तो कोचोर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगळें पळयलें आनी जोआबाक वचून सांगलें. अबसलाम एका रुखार उमखळून आसा तो हांवें पळयला. आपणाक बरोबर दितोल्याक जोआबान म्हणलें, तुवें ताका पळयलोय जाल्यार ताका तुवें तेच सुवातेर कित्याक जिवो मारूंक ना? हांव तुका रुपयाचे 10 नाणे आनी 1 रुपयाचो पट्टो दिवपाचो. पूण त्या मनशान जबाब दिलो, म्हाका 1000 रुपयाचे नाणें दिल्यार पर्यान हांव म्हजो हात राजाच्या पुता आड घालचो ना. राजान तुका अभिशयाक आनी इतायाक हुकूम दिल्लो तो आमी आयकला. tor-nnatteak अबसलामाचेर कोणेच हात घालचो न्हय, नाजाल्यार हांव विस्वासघात करून म्हजो जीव संकश्टांत घालपाचो, कित्याक राजा मुखार कांय लिपलोलें ना. आनी तूं तुजे अस्तोंगी म्हजे आड गोवाय दिवपाचो. तेन्ना जोआबान म्हणलें, तुजे मुखार हांवें वेळ इबाडूंक फावना. तेन्ना जोआबान आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी ते अबसलामाच्या काळजाक तोपले. तो अजून जिवोच त्या रुखार उमखळटालो. जोआबाच्या हातयारां व्हरपी 10 सैनिकांनी अबसलामाक वेदो घातलो आनी ताका मारून उडयलो. जोआबान कर्ण वाजयलो आनी ताच्या सैनिकांनी इस्रायल फौजेची फाट सोडली आनी ते परत आयले. अशें जोआबान लोकांक थांबयले. तांणी अबसलामाक घेतलो आनी रानांत आसलेले एके खणींत उडयलो आनी ताचे वयर फातरांची व्हड रास्त केली. आनी सगळ्या इस्रायलकारांनी आपले तोंबून पळापळ काडली. आपूण जिवो आसलो तेन्ना अबसलामान राजाच्या व्हाळांत आपले खातीर एक यादगिरी बांदून दवरलोली, कित्याक ताचें नांव जिवें उरूंक ताका एकूय पूत नासलो. म्हणटच तिका ताणें आपणेच आपलें नांव दवरलोलें आनी त्या दिसा सावन तिका अबसलामाची यादगिरी म्हणून वळखतात. दाविदाक अबसलामाची मरणाची खबर हाडटात. तेन्ना जाडोकाच्या पुता अहिमाजान म्हणलें, म्हाका धांवून वचून दी. सर्वेस्परा देवान राजाक दुस्मानाच्या हातांतलो कसो वाटायलो ही बरी खबर राजाक कळून दी. आनी जोआबान ताका म्हणलें, बरी खबर आयज न्हय, पूण आनी खंयच्याय दिसा तूं व्हर. आयज बरी खबर व्हरनाका, कित्याक राजाचो पूत मेलो.
उपरांत जोआबान कुशिताक म्हणलें, तुवें कितें पळयलां तें वचून राजाक सांग. आनी कुशितान जोआबाक नमस्कार केलो आनी तो धांवलो. जाडोकाच्या पुता अहिमासान आनीक एक फावट जोआबाक म्हणलें, तें कितेंय जावं, उपकार करून म्हाकाय कुशिता फाटल्यान धांवून दी. जोआबान म्हणलें, तूं कित्याक धांवूंक सोदताय म्हज्या पुता? तुका हे खबरे खातीर कसलेंच इनाम मेळचें ना. ताणें म्हणलें, कितेंय जावं म्हाका धांवून दी. जोआबान ताका म्हणलें, तर धांव. म्हणटच अहिमास मोला वेल्यान धांवलो आनी कुशिताक फाटीं उडयलो. 2 दारवंट्यां मदें दावीद बसून आसलो. राखणदार वोंवती वेल्या दारवंटाच्या पाठसार चडलो आनी थंय थावन ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी धांवी धांवी येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राखणदारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हणलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. आनी तो चलत लागीं सरलो. तेन्नाच राखणदारान आनीक एकलो कोण तसोच धांवून येतालो तो पळयलो. ताणें वयर थावन दारवंट्यार आसलोल्या राखणदाराक सांगलें, पळय, आनीक एकलो कोण धांवून येता. राजान म्हणलें, होय बी बरी खबर घेवन येता. राखणदारान म्हणलें, पयल्या मनशाचें धांवप जाडोकाच्या पुता अहिमाजा भाशेन दिसता. राजान म्हणलें, तो एक बरो मनीस आनी बरी खबर घेवन येता. अहिमाजान राजाशी येवन व्हडल्यान म्हणलें, सगळें बरें आसा. आनी तो राजा मुखार जमनीर सरपटलो आनी फुडें म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक वाखाणणी. ताणें म्हज्या दोनया राजाचेर हात उखल्ल्यांचो बसून केलो. आनी राजान विचारलें, tor-nnatteak अबसलाम सुरक्षीत आनी सुगूर आसा? आनी अहिमाजान जबाब दिलो, जेन्ना जोआबान म्हाका तुज्या सेवकाक परत धाडलो तेन्ना हांवें लोकांचो व्हड गोंदोल पळयलो. थंय कितें जाता ताची म्हाका खबर नासली. फुडें राजान म्हणलें, कुशीन सर आनी थंय उबो राव. म्हणटच तो कुशीन सरलो आनी थंयच रावलो. इतल्यान एक कुशीत पावून सरलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या, कित्याक तुजेर kolpolole तांच्या हातांतलो सर्वेस्परान आयज तुका सोडयलो. राजान कुशिता कडेन खबर हाडली, म्हजो tor-nnatteak अबसलाम बरो आसा. कुशितान सांगलें, म्हज्या राजाच्या दुस्मानाक आनी तुका वायट करूंक kolpololयांक ह्या tor-nnatteak घडलां तशेंच घडों. हें आयकून राजाक शेळो घाम सुटलो आनी दारवंट्या वयर आसलोल्या कुड्यांत वचून दुखांच्यो झरी करून तो रडूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता अबसलामा, पुता म्हज्या पुता अबसलामा, तुजे सुवातेर हांव मेल्लो जाल्यार अबसलामा म्हज्या पुता म्हज्या देवाचें उतर